एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झाला आसा 12:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आणि आयज ऋतू गेला स्कुलान. म्हणजे काल ताका 12 सुमार फिवर येयल्लेच, मागीर ताका फिवर येवंक ना आणि सकाळी बीन काय नाशी, फिवर बीन बरो आहा. गेल तो ओके. आयज एग्जाम न्ही, सेकंड पेपर, 2 पेपर ताका मिस जाले. गेला आयज, अजून पर्यंत काय अशें फोन बी येवंक ना स्कुलांतल्यान. ताका लागून ताका सांगलें हांवें की आयज न्ही सॅटर्डे, आयज तांकां पी आसा. पी म्हणजे तांकां न्ही भायर हांगा व्हरतात ग्राउंडार खेळपाक बीन. ताका सांगलां हांवें तूं वचनाका भायर, टिचरीक सांग. आपल्याक नोट बरोवन दिला हांवें, वचनाका म्हणलें ताका भायर. हांवें वता न्ही तो आनी एक जाग्यार बसना, तो वयतलोच. तो म्हाका ताणें म्हाका सांगलां आपूण वयचो ना म्हणून, पण तो वयतलोच तो. सो येतलो आतां, जालो टायम येवपाचो. ओके. सो केन्ना अशें न्ही पेपर ताणें मिस करूं ना. आतां फर्स्ट आसूं, सेकंड आसूं, थर्डाक पावलो तो. हें आतां फर्स्ट टायम अशें जाला पेपर ताका मिस जालो. तांकां आतां घेतले एग्जाम ते परत. ओके. सो तो आयज न्ही तुमकां जस्ट एक रेसिपी शेअर करता आनी अशें काय अशें व्हडलेशें व्लॉग ना आयज. आनी आयजच्यान हें स्टार्ट जाला बोडगेश्वर जात्रा आनी एक शांतादुर्गा फातर्प्या थंय जात्रा बीन स्टार्ट जाल्ली आसा. सो वचपाचें आसलेलें आमचें, हेजे एग्जामी आसा आनी शिव मातसो बिजी आहा. सो वयतली आमी बोडगेश्वर टेंपल आनी शांतादुर्गा वचपाचें आसा. अशें लेट वयतली आमी, कित्याक हेजे एग्जाम सोंपता 16th आनी हय 16 तारखेक सोंपता. आनी शिवाकूय न्ही स्टील 15 पर्यंत न्ही कंटिन्युअस इव्हेंट आहा. सो आनी फातर्प्याक ते मातशें पयस आहा आमकां हांगच्यान. सो म्हटलें काम जावन, म्हटलें शिवाक तुजें काम कंप्लीट कर पयलीं, जावनी हेजे एग्जाम जावनी, मागीर एक दीस जस्ट वचून न्ही देवाक पांय पडून येतलें. आमकां आनी फेरी बी नाका, फेरी बी आतां भोंवपाचें कमी. सो पळोवया केन्ना टायम मेळटा बोडगेश्वर आनी हांगा वयतली शांतादुर्गा टेंपल. ओके. सो चला या आमी किचनान. आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करता भेंड्याचे. सदांच न्ही भेंड्याची भाजी करता आमगेर. सो आयज म्हटलें एक भेंडी स्टफ करया म्हटलें. भेंडी भाजी खावन खावन वाज येयलो. सो भेंडी स्टफ करता. भेंडी हांवें बरें धुवन आनी ताका बरें सुकोवपाक दवरला, कित्याक जेन्ना तुमी भेंडीचे म्हणजे स्टफ भेंडी करतले पळय ताका बरें वॉश करून न्ही अशें सुकोवंक दवरूंक जाय. मातशें उदक बिदक आसूंक जायना. ओके. एक सिंपलशी रेसिपी तुमकां आयज हांव शेअर करता. होप तुमकां तें आवडटलें. आमकां हें खूब आवडटा. आनी आयज जेवणाक आसा शिव ना आयज जेवपाक. आयज तांकां इव्हेंट आसा, डायरेक्ट रातचो येतलो. आतां तांकां जेवण थंय आसा. सो आयज चण्याचो रोस केला, काबुली चणा आनी चपाती करतले आयज. मल्टीग्रेन आटा हाडून दवरला, ही करूंकूच ना आमी. सो चपाती वांगडा ते चण्याचो रोस बीन न्ही बरें जाता. शीत थोडेशेंच करतले. ओके. सो तुका दाखयता भेंडी स्टफ भेंडी. ओके. खूब इजी आहा. ओके. चला करया आमी. सो 12:30 जाली. 12:30 सुमार न्ही म्हाका फ्रुट्स खावंक जाय. सो आयज चिंतलेलें एक तुमकां एक ड्रिंक रेसिपी शेअर करया म्हणून. हांव तें करून पिता. सो 12 सुमार म्हाका डॉक्टरान टायमींग दिला 12. तुमकां खबर आहा न्ही, डॉक्टरान म्हाका चार्ट दिला. सो 12 सुमार कितें फ्रुट्स खावंक जाय. सो मागीर हांव लंच, आफ्टर लंच मागीर आफ्टर डिनर न्ही हांव फ्रुट्स बीन खायना. जे कितें आहा ते फ्रुट्स खावपाचे आहा पळय ते 12 सुमारूच कितें एक खाता हांव. एप्पल आसूं, केळी आसूं, नाजाल्यार न्ही एक फ्रुट्स आनी म्हणजे कॅरट मागीर बीटरूट घालून एक ड्रिंक करता हांव. एप्पल मागीर पोमोग्रेनेट अशें. पण म्हाका बीटरूट सोंपला आयज, बीटरूट ना. सो म्हाका तुमकां ती रेसिपी शेअर करूंक जाय. आफ्टर 5 मंथ न्ही तो ड्रिंक स्टार्ट करूंक जाय पिवपाक. बरें. सो ऋतू ग्रामर हांव तेंच करतालें. सो बरें तें हेल्थाकूय बरें, बेबीकूय बरें. सो बीटरूट सोंपलें. सो म्हटलें आसूं नेक्स्ट टायम तुमकां हांव तो शेअर करता. सो आतां हांव खाता केळी. केळी खाता. सो 12, 12:30 सुमार अशें हांव खाताय. कितें फ्रुट्स बीन, केळी आसूं, एप्पल आसूं, कितें. ओके. हांव खावूंक घेता केळी आनी मागीर आमी आयची रेसिपी आहा पळय स्टफ भेंडी हें स्टार्ट करया. ओके. चला. सो हांगासर पळय भेंडी हांवें घेतला आनी भेंडीक न्ही हांवें बरें वॉश करून घेतला. वॉश करून न्ही ताका बरें अशें पुसून घेवंक जाय. ओके. उदक बिदक आसूंक जायना, बरें ताका अशें ड्राय करून घेयात. ओके. चला. सो आतां न्ही भेंडी आमी कट करून घेवया. आनी हे भेंडी स्टफ न्ही ऋतुका खूब आवडटा. ओके. अशें पळयात दाखयता तुमकां कशें कट करपाचें. स्टार्टींग आनी एंडाक ते आहा पळय काडून घेवपाचें. आतां हें आसा धाकटें सायज. सो हांव आनी हेजे 2 कट, एका 2 हांव अशें कट करचें ना. जस्ट ताका न्ही अशें चिरे लावन घेवपाचें. म्हणजे फूल अशें चिरे म्हणजे अशें कट करनाका 2. ओके. अशें हांगासर आमी जे मिक्सचर रेडी करतले पळय स्टफींग, ते हांगासर आमी स्टफ करतले. सो आतां हें आतां व्हडलें सायज आसा, हेजे हांव 2 तुकडे करतले, कित्याक हें व्हडलें आहा न्ही ताका लागून. हांव अशें 2 करतले आनी हांगासर मदीं अशें चिरे लावपाचें. पळय अशें. ओके. सो हें सगळें हांव कट करून घेता
मागीर आमी ते स्टफींग आहा पळय ते रेडी करया. स्टफींग हांवें खूब सिंपल घेतला, व्हडलेंशें कांय ना. हें पळय अशें मागीर आमी हांगासर सगळें स्टफ करतले. ओके, हे करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात सगळें कट करून जाल्लें आसा. एक आयदनान ताका ट्रान्सफर करता आनी जस्ट थोडेशें मीठ घालून ताका दवरया आमी. कित्याक खबर आहा, इफ तुमी मीठ घालना न्ही तें खाताना मातशें न्ही चेपेशें लागता. मातशें ताका मीठ लागोंक जाय, चड घालनाका, जस्ट थोडेशें घालात. मीठ घालून न्ही ताका मातशें सायडीन दवरया आमी. एक हाफ एन आवर जितले टायम मेळटा तितले तुमी सायडीन दवरात. मातशें ताका मीठ लागतलें. ओके, आतां आमी करया स्टफींग. भितर स्टफ करपाक तें मिक्सचर आमी रेडी करया. आतां हांगासर आमी कढाई दवरला. आतां तातूंत घालता एक धाकटो चमचो सेसमी सीड म्हणजे तील आनी मातशें ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम मातशें लो दवरात. ओके, आनी लो फ्लेमीन ताका मातशें फ्राय करून घेवयात. जस्ट 1 सेकंड खूब जालें की आमकां तें चड ब्रावन करपा नाका. सो आतां घालता हांव कोकोनट. सो हांगासर न्ही हांवें हाफ कप घेतला. जितले भेंडी आहा पळय त्या प्रमाणे तुमी सोय घेयात. सो हांवें घेतला ते 250 ग्राम ते. ओके, भेंडी आनी हे सोय पुरो खूब जालें. हाफ कप घेतला हांवें आनी जस्ट 1-2 मिनटांनी लो फ्लेमीन आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सोय चड ब्रावन करनाकात, जस्ट 1-2 मिनटां ताका फ्राय करून घेवया. सो हांगा पळयात सोय न्ही हांवें जस्ट 1-2 मिनटांनी ताका फ्राय करून घेतला. तुमकां सांगलां हांवें पयलींच चड ताका ब्रावन करनाकात. ओके, हें जाल्लें आसा. सायडीन काडून घेता. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो पीनट. ओके, पीनट घालता, जस्ट आनी थोडेशें घालता आनी हें न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. फ्राय करून न्ही मागीर जी स्कीन काडून घेवंक जाय. ओके, ताका न्ही बरें हांव फ्राय करून घेता. ऑयल बीन कांय घालना हांव, जस्ट ड्राय ताका न्ही बरें फ्राय करून घेता. सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा. तुमी पळोवंक शकता ऑलरेडी स्कीन न्ही भायर येयल्ली आसा. तो गॅस बंद करता. आतां हें मातशें थंड जावं न्ही. थंड जालें की हेजी सगळें स्कीन काडून घेता आनी दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. सो हें पळयात हांवें लायक मिक्सी जारान न्ही ते भाजलेले तीळ आनी सोय ट्रान्सफर केला आनी हें पळयात शेंगदाणे पीनट हांवें सालां काडून घेतला ते घालता. आतां आमकां हें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करप ना, कोसली म्हणजे हाती लागोंक जाय अशें. कोसली न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय. खाते सो हें पळयात हांवें हांगा वांटून घेतला आनी फायन पेस्ट करून हांवें कोसली अशें वांटून घेतला. सो आतां घालता हांव 1/4 टीस्पून टर्मरीक हळदीचो पिठो. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून रेड चिली पावडर. हांव ग्रीन चिली घालतलें ताका लागून मातशें हांव कमी तिखसाण करता. तुमकां जाय जाल्यार चिलीची क्वॉन्टिटी तुमी वाडोवंक शकता. सो आतां घालता हाफ टीस्पून कोथमिरीचो पिठो कोरिएंडर पावडर. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून रोस्टेड जिरा पावडर. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून रोस्टेड जिरा पावडर. मातशें भाजून घेतला आनी ताका पिठो केला. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. मागीर हांव टेस्ट करून पळयतलें. इफ मीठ कमी जाल्यार घालतलें हांव. सो आतां घालता हाफ टीस्पून गरम मसाला. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही कांदे हांवें फायन चॉप करून घेतला. कांदे न्ही मातशें फायन चॉप करून घे आतां. आनी ग्रीन चिली जस्ट एकूच घेतला हांवें ग्रीन चिली आनी तेय चॉप करून घेतला. हे पळय एकूच घातला आनी कोथमीर. सो आतां घालता हांव पळय हाफ लिंबूचो रोस. लिंबूचो रोस ना जाल्यार तुमी आमचूर पावडर ना जाल्यार चाट मसाला हे बी घालूंक शकता. ओके, तो जाल्लें आसा इतलेंच. तो हें आतां आमकां न्ही बरें हातीन मिक्स करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करात आनी वास न्ही एकदम बरो येता. कित्याक आमी शेंगदाणे घातला न्ही फ्राय करून ताका वास बरो येता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात स्टफींग बरें हांवें एका मिक्स करून घेतला आनी टेस्ट करून पळयात. मीठ आमटाण तिखसाण तुमकां जाय तशें तुमी एडजस्ट करात. ओके, हें परफेक्ट आसा. तर तिखट करूं ना हांवें. सो आमचें स्टफींग हें रेडी. सो आतां मागीर हें भेंडी आनी ताचे भितर न्ही हें स्टफ करया. दाखयता तुमकां कशें तें. हें पळय अशें. ओके, आनी जेन्ना तुमी स्टफींग करता पळय कांदो मातशें फायन चॉप करात. मातशें मोठें कट करनाकात. स्टफींग करतना मातशें प्रॉब्लेम जाता. ओके, अशें बरें ताका स्टफ करात.
स्टफ करून ताका अशें प्रेस करत बरें, नाल्यार मसालो न्ही भायर येतले. आनी दिसता जाल्यार एक्स्ट्रा मसाला आहा जाल्यार भायर काडात. पळयात अशें आमकां स्टफ करून घेवंक जाय. ओके, सगळें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात हांवें सगळें स्टफ करून घेतला. हें पळयात अशें आमकां न्ही बरें एका स्टफ करून घेवंक जाय आनी प्रेस करूंक जाय. ओके, आतां आमी फ्राय करया. सो पॅन दवरला हांवें, तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. आतां आमी एक भेंडी घालया आनी ताका बरें फ्राय करया. तर पयलीं न्ही हांव थोडेशें फ्राय करून घेता. बरें हाका न्ही भेंडीक न्ही बरो एक ब्रावन कलर येवंक जाय आनी टर्न करून न्ही मसाल्याक बी न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. ताका न्ही अशें टर्न करून न्ही जे मसालो लायला पळय थंय बरें फ्राय करून घेवंक जाय. अशें ताका न्ही बरें टर्न करून ताका फ्राय करून घेयात. अशें टर्न करा आनी ताका फ्राय करून घेयात. आनी फ्लेम न्ही हाय दवरनाकात, कित्याक स्लो ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. कित्याक भेंडी न्ही बरें कूक जावंक जाय. तर थोडेशें तेल घालता. सो तुमकां जाय जाल्यार न्ही तुमी अशें धांपोवन ताका न्ही कूक करूंक शकता. फ्लेम लो दवरात. सो हें पळया अशें आमकां बरें अशें बर्न जायसर म्हणजे ब्रावन जायसर न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी भेंडी फ्राय जावपाक न्ही टायम लागता. सो धांपोवन अशें तुमी फ्राय करून घेयात. सो हें जाल्लें आसा. सो बाकीचें हांव फ्राय करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. तर हें पळयात हें लास्ट वॅज. आनी मम्मी तुमकां मेळयता. आई मसाळ्यांक हय आई हांगा चपाती करता. मल्टीग्रेन आटा हें. आनी हें तुमकां दाखयता आई चण्याचो रोस. ऋत्वीक जस्ट आत्तां येयला न्हांवपाक गेला. हें पळयात काबुली चणा आनी आमचे गोवन गरम मसाला घालून केला. आनी चपाती वांगडा न्ही बरें येता. चपाती पाव पुरी आसल्यार विचारपा नाका न्ही गे. पुरी नाका ऑयली. म्हाका न्ही पयलीं खोकली मारता न्ही कितें ऑयली खावपाचें. आतां चपाती बीन मम्मीक न्ही मातशें थोडेशें घी लावन फ्राय कर म्हटलां. सो हें जावपाक येयला. लो फ्लेमीन ताका फ्राय करूंक जाय नाल्यार तें बर्न जाता आनी भेंडीक मातसो फ्राय जावपाक टायम लागता ताका लागून. तर ऋतू आयलो सगळें हांवें म्हणटा रे बिजी आसा जेवपाक. हय म्हण रे बिगना हांवें म्हण सगळें. आनी पेपर कसो कर. आनी पेपर कसो गेलो. गूड खंय करले रे काय बरोवना खंय. आसूं तेन्ना आई गेलो न्ही तो पेपर बरपाक तें व्हडलें कितें बरोव तें व्हडलेंशें ना. ओके आमी जेवंक बसला. जस्ट शिवचो कॉल येयल्लो जेयलो खंय तो. आनी मागीर परत तेंचें नेक्स्ट सेशन स्टार्ट इवेंट. तो ब्रेक आसलो तांकां. ओके ताका तुमकां आयची थाली. मम्मी बसली हांगा जेवपाक. हें पळयात चपाती चण्याचो रोस आनी भेंडी फ्राय. मुद्दम तुमी हे भेंडी फ्राय करून पळयात एकदम बरें लागता. आनी एक खिरा हांवें काल ऑर्डर केल्लेलें. सो मुद्दाम न्ही तुमी ते भेंडी आमगे चडशी न्ही भाजीच करता. भाजी खावंक खावंक वाज येयलो. स्टफींग न्ही खूब अशें ना. आयज हांवें कोकोनट घालून केलें. केन्ना केन्ना न्ही हांव बेसन घालून करता. बेसन चण्याची पीठ तें तुमकां नेक्स्ट टायम दाखयता. पण ते पेक्षा हें बरें जाता कित्याक सोय आहा भितर कांदे मागीर तुजे ते शेंगदाणे बीन आहा न्ही ताका लागून चड बरें लागता. सो हें तुमी मुद्दम ट्राय करात आनी लो फ्लेमीन ताका बरें कूक करात. की भेंडे मातशें टायम लागता आनी टेंडर आसूंक जाय भेंडे. म्हाजे एक भेंडे न्ही झून जालेले उडयले हांवें. सो बरें टेंडर आसलें न्ही बरें जाता खावपाक. तुका आवडले मरे भेंडे. ताका ते खूब आवडटा. खाता तो असो भाजी बी. ताका न्ही नॉनवेज चड आवडना वेज ताका चड आवडटा. सो शिवराताक काडून दवरला हांवें. रातचो आहा तो जेवपाक. रातचो खातला. खूब चपाती केला हांवें. म्हाका याद येयली म्हणटा करया म्हटलें. आनी काल हे भेंडे हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्ले आनी बरें येयला. अशें एकूच आसलें झून बाकी सगळें बरें टेंडर आसलें. ओके सो जेयता आमी जेवन मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आतां येयला विडियो एंड घेवपाक. दनपारां जेयली मागीर काय अशें व्लॉग करूं ना हांवें. हेजे स्टडीज घेतले मागीर सांजचे जस्ट भायर रावंडाक गेल्ली म्हणजे वॉकिंग गेल्ली. हो गार्डनाक गेल्लो खेळपाक. फाल्यां संडे आहा न्ही सो म्हटलें दनपारां एक लेसन घेतलेलें हांवें आनी 2 लेसन उरला म्हणटा आतां करया. फाल्यां करया फाल्यां आमी उरची ना. हेका हांव वचूंक जाय खंय फीश एक्वेरियम. ते पणजे येयला न्ही खंय ते कंपालार फिश एक्वा म्हणून येयला. फाल्यां लास्ट आसा तें. फाल्यां लास्ट
ताका ते पोवंक जाय खंय. सो हांवें म्हटलें तुका ते पोवंक जाय जाल्यार आतां स्टडी कर, फाल्यां जावचें ना. रातचें वयतलें आमी ताका लागून. बरो आहा, सगळं जाय ताका, भायर भोंवपाक जाय, सगळं जाय, स्टडीज नाका. तो म्हटलें आतां पासून करया म्हटलें, कित्याक फाल्यां संडे न्ही, लेट उठल्यार काय प्रॉब्लेम ना. सो जस्ट एक लेसन कंप्लीट जालें, आतां सेकंड लेसन स्टार्ट करता. तो म्हणटा व्लॉग एंड घेवया, व्लॉग एंड घेवंक ना हांवें. आनी जस्ट शिव आत्तां येयलो, जेयली आमी, मागीर मेळत तुमकां शिवाक. ओके. आनी आयचे रेसिपी भेंडी आवडले, टेस्टी बेस्ट हां. खूब म्हाका ते भितरले स्टफींग इतलें आवडटा सांगू तुमकां, खूब बरें जाल्लेलें. ट्राय करात तुमी. ओके, ट्राय करात आनी म्हाका ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगात तुमी तुमकां कशें आवडलें तें. आनी कितें तुमकां कितें ॲड बीन करूंक जाय न्ही तेवूय म्हाका तुमी कमेंट करून सांगात. ओके. इफ तुमकां लेमन ज्यूस तितून ॲड करपा नाका जाल्यार टॅमरीन पल्प वॉटर तेय तुमी ॲड करूं शकता. ओके. खूब बरें जाल्लेलें. आयज तशें व्लॉग व्हडलेशें कांय ना, जस्ट तुमकां आयज आनी एक रेसिपी शेअर केला हांवें आनी क्रीम दाखयता सदांच. ओके. सो चला थोडेशें नांव घेता. एकता नाईक, इमॅक्युलेट फर्नांडीस, लिना रॉड्रिगीज, आयरीन रॉड्रिगीज, टेल्मा कुलायको, पास्कोल परेरा, जेसिका परेरा आनी सोफिया लोबो. सो हें नांव आसा. आनी शिव तुमकां सकाळीं मेळोंक ना न्ही, आतां पांय वयर करून बसला. एक पिक्चर धड लायना, वदळ बाहुबली लायला, आतां कसलें लायला, 1000 वेळा चेंज करतात, 1000 वेळा. आतां बाहुबली चेंज केला. आनी हांव हांगासर बुक्स बीन पळयात घेवन बसला. हाय म्हणटा. हय. कशें जालें इव्हेंट आयज? वंडरफूल. हय. सो आयज इव्हेंट सामकें डॉक्टरांचें इव्हेंट आसलेलें, जालें बरे भशेन. जस्ट 10 घरा पावला, 10:30 जाली, जेयलो, मागीर आमी बसली आतां आमी. मागीर व्लॉग एंड करया म्हटलें. ओके. सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. चला बाय बाय मर्जिनाथ. हय.